loke namuja dada. Jesu amso sorbunda. Yet loke namuja dada. Doblia kamka sorbonici. Koidia kamka meklikici. Tukis aliam sotosaci. Borgut korumko borbori. Jesu amso sorbunda. Yet loke namuja dada. Jesu amso sorbunda. Yet loke namuja dada. बापाचे आणि पुत्रांचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज पयलो आयतार आदवेंताचो पयली वात पेटोवन आमकां उगडास करता 4 आयतारांची आमची तयारी नातालांची परबेक. तर पयली वात आमी पेटयतले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज तावन आमी क्रिस्टियनाच्या काळांत भितर सरता. ह्या काळांत 4 सातोले वरवीं आमी आमची आत्मीक तयारी करता. क्रिस्टियनाचे पयले दीस जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचे जाल्यार निमाणे 9 दीस जेजूचो जल्माचो दीस संबरंभूक आमी तयार जाता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोमी येतलो. जेजू केन्ना येतलो हो आमचो प्रश्न. पूण जेजून स्वर्गार सोडून वचचे आदीं ताणें म्हणलेलें आपूण नव्यान येतलो म्हूण. हो आमचो क्रिस्ती भावार्थ्यांचो हुस्को भावार्थ आनी बोरवासो. देखून आमी ह्या सोम्या जेजूच्या येण्याक बोरवाश्यान आनी भावार्थ्यान ताची वाट पळोवन रावता. तर सोमी जेजू केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना. पूण आमच्या जिविताची तयारी बरे भाशेन करूंक ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी आमच्या भावार्थी आनी कृपे बरीत कोण्यांतल्यान आमच्या सोम्याची वाट पळोवन रावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. सोमी येतलो आमी भावार्थाचो गोठ परगट्टा. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. ताचें एक येणें जालें इतिहासान. आतां हें दुसरें येणें व्हडा दोबाज्यान येतलो. तर ताका घेवंक तयार जावया. ही तयारी आदवेंताचो काळ म्हटल्यार ही तयारी. ताका घेवंक आमची काळजां मनां तयार करूं.
जायते फावट आमी ही तयारी बरे भाशेन करूंक ना देखून चुकल्याव देखून बोगसोडे मागुया. सोम्या जेजू, आमी ह्या संवसारांत जियेतना वेगवेगळ्या समारंभाची आनी आमच्या कुडीच्या गरजांची बरे भाशेन भार घेवन आनी सगळ्या आमचें दान मोन घालून तयारी करता. पूण तुवेंच म्हटलेलीं उतरां आपूण येतलो नव्यान येतलो ह्या उतरांचेर नियाळ करून आमच्या वतम्यांक जिविताची तयारी बरे तरेन आमी करूंक ना. आमचीं पावलां चुकल्यान तुका मानता तसलीं आमचीं उतरां आनी कोडण्यो जावंक नात. आमकां बोगोस सोम्या. Somia, kakutko. Somia, kakutko. Krista, kakutko. Krista. प्रार्थुया. आयचे दिनवासत्याचे मीस भेटयला वाडदीस एडन आनी आनिका माशोन हांचो. ह्या भुरग्यां खातीर तांचे खातीर आमी मागुया तांकां बरी भलायकी जिवितान बरो येस हांव दिवया. सोड पदवीदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेच्या आमचीं काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गेच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणां. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जालें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतांत चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी ताचे वाटांनी चलूंक पावतले हांव. कित्याक सियोना तावन येतली समूट आनी जेरुसाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र
दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडो संतोश म्हाका भोगलो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावलां जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांडावलीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुलां ती. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचो. बाबा भयणानो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणात. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोकाच्यो कोन्यो साणुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोन्यो करुया. दिसा उजवाडा चलोंक जाय तशें माणसुगेन आमी जियोया. मौज नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकान. सोमी जेजू क्रिस्तूत तुमचें आंगत्रान जावनी. कुडीक आनी तिच्या कुशांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकान. देवाचें उतरें. उद्गाराक सगळीं उबी जावया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. मातेमा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुड्डे आदल्या दिसांनी नोये पेट तारवान भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो. लोक लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. आनी पोरयाळो येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नोकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतान आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्याक एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले.
दांत्यार दोळटेल्या दोगां बायल्यांतले एकले बायलेक व्हरतले दुसरेक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये Wakati tuka Krista. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो 1986 ह्या वर्सा पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आमचे इंडियेक भेट दिवंक येता म्हूण कुडीत जाली. तेन्ना सगळीं क्रिस्ती ओ क्रिस्ती बाबार्थी सरकार, सरकारी मनशां आनी सरकारी खातीं ताचे भेटेक सगळ्या मोगान, उमेदीन आनी कुशालकायेन तयारी करूंक लागली. आनी हे भाशेन कोणूय येता जाल्यार आमी ताका घेवंक तयार जाता, तयारी करता. तो तयारी आमच्या जिवितांत जावन आसा गरजेची. जावं आमच्या जिवितांत कसलें कितें आसा जाल्यार आमी तयारी करता. तयारी जावंक ना जाल्यार सगळो गडबड. काजार जातलें जाल्यार तयारी आसा. काजाराची तयारी न्हयच भायलीच तयारी पूण भितरली तयारी, काळजा मनाची तयारी. देखूनच तयारी आमच्या जिवितांत सदांच गरजेची. जायतेपण आमी चिंतता सगळे आमी तयारी करता भायल्यो पूण आमचें काळीज मन तयार करिना. गरजेचें तें काळजा मनाची तयारी. तर आमी कोणूय येता जाल्यार ताका आमी घेवंक रावता, तयारी करता. जावं आमची आयज कोणूय सोयरो येवचो आसा येता म्हूण सांगलां, घराची साफाय सुफाय करून तयार रावता ताका घेवंक. वो आमी खंय वचूंक थारायलां जाल्यार थंय पावसर आमी एके भाशेन ताची वाट पळोवन रावता आनी पळोवन रावता. केन्ना येतलो, खंयच्या वेळार येतलो कांयच कोणाक खबरना. देखूनच आयज जी वाचपां आमकां असलीच तयारी करूंक आमकां आपयता. आनी तयारी म्हणटा ती न्हयच भायली तयारी, नातालांची परबेक ही तयारी आयज आमी सुरू करता. क्रिसमसाक आमी पळयलां ही नातालांची परब येतली आनी आमी तयारी करता. आमचे तयारेचें मन खंय आसा काय? जायते पावट गोठो करूंक जाय, नखेत्र करूंक जाय, कुसवार करूंक जाय, भायल्या वस्तूंचेर आसा. असले लॉक्स आमी भायल्याच वस्तूंचेर घालता. पण हांव तयार जावंक जाय, म्हजें काळीज मन तयार जावंक जाय. सोडवंडराक आमच्या काळजांत जल्म दिवंक वा ताका आमच्या काळजांत येवकार दिवंक काळजा मनाची तयारी अदीक गरजेची. भायली तयारी देखून बिस्मू साहेब आमकांय पाद्री लागीं उलयता आसतना म्हणटालो आमी नातालांची तयारी करता तेन्ना आमचो सेंटर खंय आसता. तो म्हणटा आमचो सेंटर, फोकस हो सेंटर नातालांचे परबेचो कोण गाय? नखेत्र, गोठो, कुसवार ना. तो म्हणटा जेजू क्रिस्त. ताका येवकार आमी दिवंक जाय. आमच्या मनान काळजान ताका आमी येवकार दिवंक जाय. म्हणटा लाखांनी आमी पयशे मोडटा आनी खऱ्यांनीच क्रिसमसाच्या टायमार म्हणटा आमी लाखांनी पयशे मोडटा भायली तयारी करून. आनी हे भाशेन म्हणटा तो पयशांचो इबाड. बिस्मू साहेब म्हणटा पयशांचो इबाड. नाका आसलेल्यो वस्तू घेता, नाका हाडलेले थंय देस्पेस करता. गरजेक जाय तें आमी म्हणिना, गरजेक जाय ती आमी देस्पेस करिना. हे भाशेन तयारी म्हणटा तेन्ना आमी हेंच मन आमी पळयता नातालांचे परबे सोमयाक कॉमर्शलायज
तयारी म्हणटा ती कॉमर्शलायज जाल्या. आतां पासून काजरांय कॉमर्शलायज जाल्या. काजार करचे आदीं लोकांचें पडलेलें नांव, पाद्रीचें पडलेलें नांव, 3 वरांचेर मीस, रेस्पेर, लोकांक जेवण खाण येवंक नाका. थंय भाशेन आमची तयारी आमी बरे भाशेन तयारी करूंक जाय. पूण हे भाशेन सगळी तयारी जाता भायली शो करपाची. पूण ही तयारी जावंक जाय काळजां मनाची. तर देखूनच कितें गरजेचें जेजूक येवकार दिवंक आमच्या काळजान. आनी आयज पळयलो आदवेंताचो आयतार कसो आमी एक वाद पेटयल्या आनी आमची तयारी कशी जावंक जाय ती ही आयची वाचपां उजवाड घालता आमच्यान म्हणून येता. तर आमी पळयलां पयलें वाचप आमकां उगडास केला. सोमी येतलो. केन्ना येतलो? इजायास प्रवादी फकत बरवासो दिता आमकां. ताचीच वाचपां आमी आयकतल्या ह्या आदवेंताच्या काळार बरवासो दिता आमकां. सोडवणदार येतलो. तो येतलो तेन्ना शांती आनी प्रमाणीकपण वचतलें. झुजां आसची ना. कोयत्यो आसा, बाले आसात ते मोडून आमी हातयारां कोत्तेल्या. कसलीं हातयारां? नागोर कोत्तेल्या. शेतां रोवपाक, बरेंपण उत्पन्न करपाक. सोडवणीची चित्र आमच्या दोळ्या मुखार इजायास प्रवादी दवरता. आनी हें चित्र म्हटल्यार सोडवण करूंक येता. देव आमची सोद घेवंक येता, आमची सोडवण करूंक येता. तर आमी तयार जावंक जाय. आनी आमकां पयल्या वाचपान कांय बरे भाशेन आमकां सांगलेलें आसा ही तयारी करूंक जाय. कितें भाशेन? सोडवणदाराक घेवंक. इजायास प्रवादी देवाच्या पवित्र पर्वताचें दर्शन पळयता. दोंगरार सगल्या भासांचो लोक जमतलो. थंय कुशालकाय आनी शांती वसतली म्हूण सांगता. तर कुशालकायेन शांतीन आमी सोडवणदाराक घेवंक रावया. तो आमकां येता कुशालकाय घेवन, शांती घेवन येता. तो ह्या समयार तो आमकां भेटतलो तेन्ना ही कुशालकाय शांती आमकां मेळूंक जाय. हें गरजेचें. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता काळ पावलो न्हिदेंतली उठपाचो, काळोखाच्यो कोरण्यो सोडपाचो आनी उजवाडाच्यो कोरण्यो करून ताच्या येण्याक तयार रावपाचो. कशे भाशेन आमी तयार जावंक जाय? तो म्हणटा काळ लागीं पावलो न्हिदेंतलो उठपाचो. 3 वर्सां जालीं आतां 2019, 20, 21. कसलो काळ आसलो? पॅन्डेमीक. भिरांतीचो. लोक मेलो कितलोच, जायतो लोक कितलोच आमचो कबार जालो मरून ह्या पॅन्डेमिकान. आनी ह्या पॅन्डेमिकाचो काळ कबार जालो. तरी आमी ह्या पॅन्डेमिकानूच आसात. मिसाक वचनात. आनी न्हय म्हूण सगलें उरलेलें आमी कोत्ता पूण मिसाक पावना. मिसाक वचोंक जायना. पॅन्डेमीक लागतली. देखूनच आयचो सेवा धर्मान आमकां सांगलेलें शिकोवन दिल्लें आसा. पयल्या वाचपान देव आमकां आपयता आपल्या 2 तरेचीं जेवणां आमकां वांडटा. तयार जावपाक देवाचें उतर आमकां गरजेचें. काळजां मनां आमची तयार जातलीं जाल्यार देवाचें उतर आमकां गरजेचें. पवित्र मिसाची बॅट संस्कार आमकां गरजेचे. तातूंत आमी वांटो घेवंक जाय. आदींच आजुनूच न्हिदोनूच आमी आसा. टीव्हीचेर पळयतलो. टीव्हीचेर मीस घालतना जेवण आमकां टीव्हीर पळोवंक मेळटलें. गरज ना इगर्जे वचपाची. तर हे भाशेन गडे आमचें मन जायत. तर बिस्मू साहेब आमकां जागयता काळ पॅन्डेमिकाचो कबार जालो. तर आमी मिसान वांटो घेवंक जाय. देवाचें उतर आमी नियाडूंक जाय. 2 जेवणां आमकां मिसाचे भेटेन देव आमकां वांडटा. देवाचें उतर आनी मिसाचे बलिदानाचो सेवा धर्म. तर ह्या दोनूय सेवा धर्मान वांटो घेवन
आमची काळजां मनां तयार करून जेजूक घेवंक आमी तयार जाता. गरजेचें आमचो फोकस जावंक जाय जेजू. कोणाक आमी येवकार दिवंक, कोणाक आमच्या काळजान आमी घेवंक रावता जेजूक. तर जेजूक घेवंक ही आमची तयारी जावं दी. तिसऱ्या वाचपान आमी आयकलां शुभ वर्तमानान. तशेंच हे आयच्या दुसऱ्या वाचपान आनी एकूय संदेश आमकां दिल्लो आसा. काय बरो संदेश कितें आमकां सांगता, कुडीच्यो कोश्यो पयस करून आत्म्याच्यो कुश्यो आत्म्यान जिवुया आनी आत्म्यान जिवंक वावरुया. तो म्हणटा आत्मीकतायेन जियेया. सगळे कुडीच्यो कोश्यो पयस करूंक आमकां आपयता. आनी हे भाशेन म्हणटा कुडीच्यो कुश्यो पयस करून आत्मीकतायेन जिवंक आमकां वावरूंक ही आमची तयारी जावं दी. ही तयारी म्हणटा ती आमची आत्मीक वाटेन. आनी आत्मीक वाटेन आमी तयारी करता जाल्यार आमकां हे भाशेन म्हणटा सगळें वायट सोडात आनी आत्म्याचे पळयात. देखूनच म्हणटा आमकां सगळे तरेचे कुडीच्या वोंडावण्यो, कोड्याचे जिन्सां तरेचे जे आमी आमकां खुशाल करता ते आमी पयस करूंक आमकां आपयता. आनी हे भाशेन म्हणटा सगळ्या वायटांतली मेकळी रावूंक, सगळ्या ताळण्यांतली पातकांतली मेकळी रावूंक आनी हे भाशेन आमची पावलां आत्मीक वाटेन मारूंक जावं दी आमचो हुस्को. तर हो ही तयारी जावन दी आत्मीक तयारी, न्हय भायली तयारी पूण आत्मीक तयारी. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आमच्या बावतिजमा दिसा दिल्ले आमकां धोबे आंगवस्त्र आमी क्रिस्तांक आंक्रांतान म्हणजे आंगवस्त्र न्हेसल्यान बावतिजमा दिसा आमकां दोन एकल्याक धोबी न्हेसोवन घातलेली नितोळ निर्मळ सांबाळूंक आमकां उलो केल्लो. तर तें गरजेचें. आमच्या बावतिजमाचें आंगवस्त्र म्हणल्यार बावतिजमाच्या बासावण्या प्रमाणे आमी चलूंक आनी जियोंक आमकां आपयल्यान. तर नितळ निर्मळ जिवीत आमी जियोंक एक तरेन आमची काळजां मनाची तयारी करूंक आमकां आपयल्यान. आनी एक आमकां सांगलां काळोखाच्यो खोर्न्यो पयस करुया, उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवुया. आयज आमच्या बावतिजमाचोच उगडास आमकां केला. बावतिजमा दिसा पेटलेली वात पास्काचे वाटेक पेटोवन आमच्या हातान घातलेली. घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. उजवाडाची भुरगीं कशीं चलूंक आमकां उलो केल्लो. काळोखी खोर्न्यो सोडून दिवंक आनी उजवाडाच्या खोर्न्यांनी आमचें जिवीत आमी भरूंक आमकां आपयता. जशें पेटलेल्यो दिवल्यो घेवन सुमयाक येवकार दिवंक तयार रावात. तर बऱ्या खोर्न्यांनी आमचें जिवीत भरूंक, बऱ्या खोर्न्यांनी आमी जेजूक आमच्या काळजान जिवितान येवकार दिवंक ही तयारी लांबदीक तयारी आयज आमी सुरू करता. 4 सातोडी आनी आयजतान आमी बोरवाशान भरून ही तयारी आमी करता. बावार्थान भरून आमी तयारी करता. मोगान जिवपाची तयारी. तरेच देव शेगुणांनी आमी वाडूंक जाय, देव शेगुणांनी आमी जिवंक जाय. बावार्थ बोरवासो मोग आमच्या काळजान आसूंक जाय, वाडोवंक जाय आनी तो आमी जिवंक जाय. तरेच करूंक आयच्या दिसा आमकां आपयल्यान. तर सगळे तरेन सुमयाक घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करुया. देखून म्हणटा आमी जायते फावट चडशीं वावरान बुडलेलीं आसात, बिजी लायफ. देखून वच आमकां आनी वेळ ना जेजूक आमच्या काळजान येवकार दिवंक. देखून नवे भाशेन तुमी लग्न जावन लग्न करून हे तसल्या वावरान बुडलेलीं आसत अकस्मात तुमचेर पोरयाडो येत, अकस्मात तुमचेर मरण येत. देखून म्हणटा हे भाशेन तुमची तयारी करूंक जागृतायेन करूंक आमकां आपयता. सगळ्या वेळार जागृत रावात, तयार रावात. ह्यो 2 वस्तू आमच्या दोळे मुखार दवरल्या. जागृत रावात, तयार रावात.
तयारी केल्ले सगळे तयारी केल्ली जाल्यार सगळे बरे भाशेन जाता. जागृत आसा जाल्यार सगळे बरे भाशेन जागृतायेन रावल्यार आमचेर अकस्मात कांयच वायट येवंक शकना. तर हे दोन शेगूण आमच्या दोळे मुखार दवरल्यात, तयारी आनी जागृताय. हे दोन वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक वावरुया आनी हे तरेन येतोल्या जेजूक आमच्या काळजान जल्म दिवंक आमच्या काळजान घेवंक तयार जावया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानतां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरेताय चलमलो, पोंच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडेचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो अदीक करून आमची काळजां मनां येतल्या सोडवंडाराक घेवंक तयार करुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमकां देवाचो वाटो शिकयताना ताच्या वाटांनी आमी चलूंक आमच्या जिविताची वाट उजवाडीत करून आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका, जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. राष्ट्रांचे वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार बरे भाशेन वावरूंक शांतीचो, नितीचो आनी उजवाडान भरलेलो समाज बांदूंक वावुरलें पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका, जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कालोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिविताच्यो वायट कोरण्यो सोडून दिवन सोम्या जेजूच्या एकवटान जिवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करून जेजूच्या येण्याक तयार रावूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका, जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनान ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. आमी संवसारी कामांनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनान दवरूंक
देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरूंक जिवंक हे पोरी सोम्याक सदांच मेळूंक आमी तयार आसूंक आनी आमच्या जिविताची पावलां जागृतायेन फुडें मारूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. फिरगोदेच्यो गरजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची. आयज आमी आमची तयारी सुरू करता. तयारी गरजेची आमच्या जिवितांत, तशेंच जागृताय आमच्या जिवितांत गरजेची. आयचो सेवादोर आमकां सांगता उदीक करून ही तयारी करूंक रोमन्स चॅप्टर 8 आमी सगल्यांनी वाचचो. हो होमवर्क कसो दिता हांव व्हडलो सेर्मा सांगूंक ना, पूण रोमन्स 8 आमची तयारी करपाक. थंय आमकां कितें सांगूंक सोदता बागयोन पावलो, put on the armor of Christ. Put on the armor of Christ. एक सोल्दाद आपल्या जिवितान हातयारां घेवन झुजता, ते भाशेन वायटाचेर झुजोवंक आमकांय हातयारां दिल्लीं आसा. कोणगो दिल्लो आसा, तोर्सांत दिल्ली आसा, पेंटाक बेल्ट आसो, कोणाक पांयांक मोचे आसचे, उर्बा आसची, असले थंयसर आमकां दिल्ले आसा. कितें कसल्या शेगुणांनी आमी तयार जावंक जाय, फुडो करूंक जाय सगळ्या वायटाचेर, दुस्मानाचेर, ताळण्याचेर, देंवचाराचेर, आनी काळोखी कोन्यो सोडून उजवाडाची भुरगीं कशीं जियोवंक आमकां कृपा मागुया. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोनेच्या बेलार C4. आमची पातकां दूर काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवाची आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो भुरगो तुजो. गोटी तुका हांसीतोना, Asa Jesus, Asa Jesus, tuwen dilor God tuzo. Asa Jesus, Asa Jesus, tuwen dilor God tuzo. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सोर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. तेतून दोयीन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयन वाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं देर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. Poet, 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 Alvaratos orbis fortum. Poet, 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 Alvaratos orbis fortum. Sordani sonsar molla, Tujas voi nova, Sorgani sonsar molla, Tujas voi nova. Usorgi, tu caso isoi. Salves forace nami, pietata casoi. Salves forace nami, pietata casoi. Usorgi, tu caso isoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोशमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जीवन जाला, Jesu nowiane tolo, Jesu melo, Jesu জীবন
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमची नातालांची परबेक आयज तयारी आमी सुरू करता आसतना दोन खेरीत वस्तू आमचे लागीं मागल्यात. देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को ह्या तयारेन आमकां आसूंक जाय. रोज पेल्याचो हुस्को आनी देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग आमचे सगळें वाडोवंक जाय. तर ह्योच त्यो बऱ्यो कोरण्यो उजवाडाच्यो कोरण्यो करून आमी उजवाडाच्यो कोरण्यो घेवन जेजूक येवकार दिवंक आमकां तयारी करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा जी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू आमच्या काळजांनी येता ताका येवकार दिवंक ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी आयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियाचें गीत D22.
सांगलां तशें कोमियां जिबेर घेता जाल्यार हात सोडून जीब भायर काडची. कोणाक हातीर जाय हात वयर काडचो आनी कन्फ्यूज करून नाका कोमियां दितल्याक.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या 2 दिसांच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना स्वर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या भागीवंत रॉक हाचो समुदाय. सगल्यांनी वांटो घेतल्यान भाग घेतल्यान बरे भाशेन ही मांडावळ केल्ल्यांक शाबासकी आनी दिनवास. मीस जातूच भुरग्यांक दोतोन आसतली आनी नवे आनी तशेंच आदल्या कॉन्फ्रादांक आयज आखारणी आसा. कोण नवे जावंक सोदता तांकांय आनी आदले आसा तांकांय सगल्यांक आनी कोपेलांतले कोण जावंक सोदता तांकांय ही आकारणी. हे आकारणीन वांटो घेवंक फादर लेनॉय डायस येतलो आमचे मदें 9:30 सुरू जातली. तर मागता सगल्यांनी 9:30 आदी 9:15 हाजीर जावंक मागता. सांजे मीस इगोर्जेन 5 वाजता. 28 तारखेर सोमारा दीस सकाळीं 20:30 मारिया फ्रांसिस्का डिसोजा म्हयन्याचो उगडास शिमित्रीन फोंड्यार मागणी आसतली. मंगळारा दीस मीस सांजे 5:30 वाजता. बुधवारा दीस सकाळीं 7:30 आनी सांजे 6 वाजता बुधवारा दीस केकदोबेली कोपेलान मीस आसतलें. गेल्या बुधवारा जावंक ना, ह्या बुधवारा आसतलें. पयलेर ब्रेस्तारा दीस 7:30 मीस. पयल्या मोन्नाच्या वर्साचो उगडास रोमियो मास्कारेनियस, नाग्नेलो मास्कारेनियस, बेटोयला रोमियो मास्कारेनियस आनी कुटुंब बेती. पयल्या वर्साचो उगडास. 2 तारखे सुंक्रारा दीस 7 एडोरेशन 7:30 मीस आंद्रे आफोस मोर्नाच्या 2ऱ्या वर्साचो उगडास. 3 तारखेर सोनवारा दीस 7:30 फेस्त बागियोन फ्रांसीस शावेराचे फेस्त सोमोरूम ऑस्वर्ड मेंडोन्सा. येता तो येता क्रिस्त शेण्याचो 2रो आयतार 7:30 मीस दिनवासनेचे भेटयल्ले आसा. तशेंच मांडावळ फातिमा सायबिणीचो समुदाय तांची मांडावळ. मीस जाल्या उपरांत फिरगोस गोडीक सोबेची जमात आसतली. मीस जाल्या उपरांत रोखडीच जातली. देखून कोणेच घारावेचे न्हय, सगळे फुडारी आसात तांणी वांटो घेवंक आप जबाबदारीन येवचें. पॅन्डामीक काबार जालो, पॅन्डामीक आनीक ना, उरोंक ना. तो सगल्यांनी येवंक मागता. पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी तुमची जबाबदारी ती. तुमकां लोकांनी वेंचून काडल्या, हांवें वेंचून काडूंक ना. लोकांनी वेंचून काडल्या तुमच्या वाड्याचे जबाबदार कशें वांटो घेवन भाग घेवंक मागता. तशेंच उगडास कोत्ता येवपाक सगल्यांनी. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 13,570 रुपया. तशेंच उगडास कोत्ता. आजुनूय थोड्यांनी मिसांवांची कोरां हाडून दिवंक ना जाल्यार बेगीनच हाडून दिवंक मागता बिफोर क्रिसमस. तशेंच कॅलेंडराचे पयशे हाडूंक ना थोड्यांनी. थोडे फुडारी वांटात कॅलेंडर, लोक पयशे दिनात. फुडारी आपल्या बोल्सांतले घालता. 20 रुपया पासून दिवंक रडटात. तो कोणें दिवंक ना जाल्यार दिया बेगीनच. फुडाऱ्या लागीं तुमचे कॅलेंडराचे पयशे दिया. कित्याक ते तांकां कित्याक बेश्टें लुकसाण आपल्या बोल्सांतले घालपाक दियात. थोड्यांनी बरे भाशेन हाडून दितात, बरे भाशेन धाडटात. तो तेंय वावुरतात फुडारी. आयज यो, फाल्यां यो, परवां यो म्हण नाकात. ते येयले एकूच पाट येता, दिना आपल्या घालून दिता. ओल्ड गोवा रोमारी जाली. बरे भाशेन वांटो घेतलो, भाग घेतलोल्यांक सगल्यांक दिनवासता. आनी खेरीत भाशेन विलियम हाणें बास एरेंज केल्ले ताकाय आमी दिनवासता.
बरे भाशेन वांटो घेतलो कालांगूट डिनरीन काल तरणाट्यां खातीर मागलें तरणाट्यांक भेटयलोलो नवें आसलें उडास कोत्ता हॅम्पर बुक्स दिल्ले आसात ते तुमी एक कुटुंबाक घालचो तुमी दुसऱ्यांकूय दिवचे आनी हे भाशेन PPC फंडाक जे कितें आमकां फायदो जाता तो PPCच्या फंडाक आनी तातूंत आमकां कोणूय हॅम्पर ड्रॉ आसतली क्रिसमसाक दिवंक सोदता जाल्यार एस्टिमेट करून सांगतले हांव कोणाकूय दिवपाची खुशी आसा जाल्यार दिवची आनी थोडे स्पॉन्सर दिता हॅम्परूच स्पॉन्सर दिता जे कितले जाता ते पळोवंक जाय तशेंच एडवर्टीजमेंट हो स्पेशल इश्यू येवपाचो आसा परगोटणेचो डिसेंबर तो बाय 30th दी म्हटल्यार कितें दिवपाचें आसा तें एडवर्टीजमेंट ऑबिचरीज ओ कितें आसा तुमची आर्टिकल्स बेगीन दिवंक मागता बाय 30th उबी रावया सर्वेस फोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा देवाची बरोबर आमी दोवेन करतले हांव आनी मागीर गायन करतले हांव Bagion Francis Xavieraक नवान्याचे मागणे बागियोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता माग तुका जाय तें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा आम यू 20